फाटले 2 दीस जे आमी इन्वेस्ट गोवा आयकतात आनी त्या इन्वेस्ट गोवा भितर किती बाबा प्रॉस्पेक्ट्स आसात आनी खरेंच गोंयांत येवन इन्वेस्ट करपा सारकी परिस्थिती आसा काय कितें आनी जाणी गोंया भितर ऑलरेडी इन्वेस्ट केलां ते कितें म्हणटात हाजे वयल्यान सुरवात करया. सुयश तुजे कडच्यान स्टार्ट करया. इन्वेस्ट गोवा सारको आसा ते तुगेले नवीन हें जाल्लें राज्य सरकारांची एक एक्टिविटी तयार जाल्ली की प्रत्येकाक आपोआप आनी इन्वेस्ट करा म्हणून. गोंयची जर सद्याची परिस्थिती पळयली जाल्यार हे कितले फलदायी दिसता. इन्वेस्टमेंट आतां हाडटना ओवरऑल इंडियेचे पिक्चर पळयत जाल्यार सांगता मोस्टली MNCs आर इन्वेस्टींग. आतां MNCs जेन्ना इन्वेस्ट करतात इंडियेचे 3 मेजर प्रॉब्लेम कितें तेच गोंयांक लागून. एक म्हणजे टॅक्सेशन लॉस, दुसरें लेबर लॉस आनी तिसरें लँड लॉस. हे तिनूय इंडियेक प्रचंड किचकटीच्यो गजाली, करप्शनाच्यो गजाली. ताका लागून खंयचोच इन्वेस्टर हांगा इन्वेस्ट करतना त्या गजालींचो पयलीं विचार करता. एक म्हणजे टॅक्सेशन किचकट, कोणें सरकारान कितलेंय म्हणून तशें तें सुरळीत ना, लँड लॉस आनी तिसरें लेबर लॉस. आतां हाका लागून जनरली ट्रेंड कसो दिसता आतां हें सगळें करपाक इंडियेक येवन त्रासां पडचे परस ते कितें करतात टॅक्स हेवन जीं आसात ग्लोबली थंय इन्वेस्ट करतात. इंडिये कडेन चीप लेबर पावर आसा, इंटेलॅक्च्युअल पावर इंडिये कडेन आसा, इंटेलॅक्ट आसा, चीप लेबर आसा इंटेलॅक्च्युअल. त्या टॅक्स हेवनांनी ते वतात, हांगची चीप लेबर ते थंय व्हरतात. सो तांकां टॅक्स हेवनूय मेळ्ळें, सगळे प्रश्न मिटले आनी तांकां चीप लेबरूय मेळ्ळें, प्रॉफिटेबिलिटी तांची वाडली. तीच जर इंडियेक येत, इंडियेक तांकां एक म्हणजे हे तिनूय गजाली लागतात. आनी चवथो जो मेजर फॅक्टर आतां प्रेशर येता इंडस्ट्रीचेर दॅट इज रिजर्वेशन. यू कांट एप्लाय रिजर्वेशन टू प्रायवेट इंडस्ट्री कित्याक दे आर हियर फॉर प्रॉफीट मेकींग, दे आर हियर फॉर मेरिट्स. सो हें जेन्ना सगळें येता आतां होच मुद्दो काड आनी गोंयच्या इंडस्ट्रीक लाय. 3700 स्क्वेअर किलोमिटरांची हें तुमी SEZचे वचून तुमचे कडेन जमनी परत घेवपा जायना. तुमचे कडेन जमनी खंय आसात. 40-50 प्लॉट घेवन तुमी फॉरेन इन्वेस्टर हाडटले हांगा. दुसरें यू आर अ हाय टॅक्सेशनल, हांगा खूब रिग्रेसीव टॅक्सेशन आसा. हाय टॅक्सेशन आशिल्ल्यान हाय इन्फ्लेशन आसा. ताका लागून हांगा बेसीक सॅलरी स्केल्स ज्यो आसा त्यो व्हेरी हाय. तुमी फाटलो जो 2 वर्सां फाटलो जो सर्वे आयिल्लो 2022चो दो पोस्ट कोवीड गोंयची बेस सॅलरी इज अरावंड 25,000. Whereas if you compare it with other states, it is in the range of 9,000, 10,000, 11,000 base salary. म्हणजे गोंय सॅलरीच्या बाबतींत बेस इतली इन्फ्लेटेड आसा तो कितें करता उत्तर प्रदेशांतले बिहारांतले. आतां इंडियेचो ट्रेंड कसो हाय GDP आनी हाय पर कॅपिटा ज्यो स्टेट्स आसा लायक केरळ, पंजाब, गोवा ते भुरगे भायर वतात, कॅनडा वतात सगळे, तांकां ह्यो सॅलरी पावनात. Whereas UP, बिहार which are low per capita त्यो हांचो स्पेस घेता. सो हांगा 25,000चे बेस सॅलरीचेर तो कित्याक जॉब दितलो, तो तांकां घेवन 8-10 हजारां काम करता. सो तुमी इंडस्ट्री एट ऑल जरी आयली 80% तुमचे भुरगे थंय लागतले हे अपेक्षीत दवरूं शकना. दोज वॅकन्सीज वील बी टेकन ओवर बाय पांडुरंग. आमचे कडेन इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट आसा, IDC आसा, IPB आसा आनी आतां आमी इन्वेस्ट गोवा म्हणटात. पण सद्याक जी आमच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटींची परिस्थिती आसूं मागीर अवेलेबिलिटी ऑफ लँड धरून ते हांगचे एक्झिस्टींग आमगेले उद्देजक कितें म्हणटात. मुळात प्रमोद हे जो इन्वेस्ट गोवा आशिल्लो तो इन्वेस्ट गोवा आसूं न्ही तो इव्हेंट गोवा. हे इव्हेंट करपाचे प्रकार सगळे एक मिनिस्टर एक आमदार कोण तरी येता आपले आयडिया काडटा आनी एक मोठो इव्हेंट करता, कोट्यांनी रुपया खर्च करता आनी ताचो आउटकम कोण दाखयना. हेंच्यांनी दाखोवपाचो इन्वेस्ट गोवाचो आउटकम कितें आहा तो. IDCचं इनवॉल्व आशिल्ली, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आशिल्ले. हो म्हाका दिसता एक कन्सेप्ट आशिल्लो जो म्हणजे देशांतल्या किंवा देशा भायल्या इंडस्ट्रियलिस्टांक एट्रॅक्ट करपाचो काय आजून तरी आउटकम ताचो काय येवना भायर. म्हणजे ह्या हातून इन्वेस्ट गोवान घडलें कितें, कितल्या कोटींचे बिझनस जशें की उत्तर प्रदेश
वेस्ट बंगालाक जे जाता व्हडले व्हडले समीट जाता बिझनस समीट तातूंतल्यान एक आउटकम येता की इतक्या हजार कोटींची इन्वेस्टमेंट येयली आमच्या कडेन येवपाक इंट्रस्टेड आहा म्हणून अशें. सो हांगा 1-2 प्रोजेक्ट जर सोडले जाल्यार हे हितूंतल्यान आमकां व्हडलेशें कांय दिसूंक ना. ही पयली गजाल. सो म्हाका दिसता की हो इव्हेंट गोवाचोच कॉन्सेप्ट. कित्याक आमी हेच्या पयलीं पळयलां, हांवें म्हाज्या हितून फाटल्या 24 वर्सान IT पॉलिसी नांवाचें एक प्रकरण पळयलां, इंडस्ट्री पॉलिसी नांवाचें एक प्रकरण पळयलां, इलेक्ट्रॉनीक पार्क तुयेचें प्रकरण पळयलां, IT हॅबिटॅट दोनापावलाचें प्रकरण पळयलां, IT पार्क चिमलाचें प्रकरण पळयलां, पर्वरीचो IT पार्क पळयला, स्पेशल इकॉनॉमिक झोन पळयला. हे सगळ्यो गजाली आमी पळयल्या. भितरली आयज कन्वेन्शन सेंटराचें नांव एक गजाल आमी आयकली फाटल्या 5-10 वर्सान. ह्यो सगळ्यो आयकल्या. येयलो मंत्री आपलो कितें तरी कन्सेप्ट हाडटा, लँड एक्विजिशन आनी कितें कर म्हणटा आनी तातूंतल्यान पयशे सगळे खर्च करता आनी आयज मेरेन गोंयांत हितूंतली एकूय गजाल जाग्यार पडलेली ना. हे सगळें इव्हेंट करपाचें. येयलो मंत्री आपूण कन्सेप्ट करता, इव्हेंट करता. कितें तरी ताचो हेतू आसता हेंच्या फाटल्यान हें गोंयच्या कल्याणाचें कितें आसा अशें म्हाका हेतूंतल्यान दिसूंक ना. आनी हे आतां मेरेनच्यो घटना जर सगळ्यो पळयल्यो आनी हे जे वेगवेगळे पार्क हाडपाच्या नांवान जे कितें केलें फाटलीं 5-10 वर्सांची 10-15 वर्सां ही सगळीं फकाणां. जेन्ना बरें इंडस्ट्री जर खरोच येवपाक जाय न्ही जाल्यार ते पद्दतीचें वातावरण तयार जाय गोंयांत, जें वातावरण आमच्या कडेन ना. आमच्या कडेन फार्मा इंडस्ट्री मोठी आसा, IT इंडस्ट्री आमच्या कडेन मोठी आसा, लॉजिस्टीक आसा आमच्या कडेन. सो ह्यो सगळ्यो गजाली हेंचोच डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. फूड प्रोडक्शन आसा आमच्या कडेन. ह्या सगळ्या गजालींचे म्हाका दिसता हेंचोच डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आनी हेंचो विस्तार जावपाक जाय. तसो जावंक ना. जसो सुयेशान म्हटलो की आमकां कामगार सुद्दां हे जे हांगासरले आसात ते गोंयकारांक हांगा काम मेळना. आमचो गोंयकार चड पगार मागता अशें म्हणून ते कारणां दाखोवन गोंयकारांक सुद्दां भायर दवरतात ते लोक. हे सगळे गोंया भायल्यान कामगार हाडून चलयतात. हे सगळे मॅच चल्ले आसा इंडस्ट्रियल सेक्टरान गोंयांतल्या. आनी होच मिनिस्टर म्हाका दिसता फाटल्या फावटीच्यान आमी फाटली 5-10 वर्सां जर पळयलो प्रमोद जाल्यार तूं काडून पळय सिनारियो इंडस्ट्रियल सेक्टरांतलो सामको भयानक आसा. आनी खंयचेच नवे IPPचे सांगू नाकात, खंयचेच नवे प्रोजेक्ट हांगा इस्टाब्लीश जाले फाटल्या 10-15 वर्सान अशें कोण तरी सांगचें की हे नवें सुरू जालां. तुका IPPC सांगनाक म्हणटा, बट जोयल वी हॅव सीन दॅट इंडस्ट्री बॉडीज हॅव गॉन ऑन रिकॉर्ड अँड स्पोकन अबाउट करप्शन. Industries bodies have gone on, usually which is not the case. Usually they are quite hesitant to talk about these matters, but they said that it has reached to a level that they can't tolerate it anymore. So at the same time we are doing Invest Goa. It's a good concept. You want people to bring in investment, but will people bring in investment? See, per se, if you see, Invest Goa is a good concept. Basically you are inviting other states to invest in Goa. If you look at it plainly, it seems to be a good concept. You're marketing Goa to the industrial world outside. So, but we have this kind of concepts earlier, job fair केले आनी कितें केलें तेंचो accountability or तेंचो postmortem मागीर जायत ना आमकां कितले इफेक्ट केला. आतां now the government is again going with ease of doing business. They have taken substantial steps in that regard, ease of doing business म्हणून आनी येतले म्हणून. But are we going to take stock of this afterwards, later on, how many industries have come on board and whether what is the benefit for Goa? This is our. Secondly, employment is one of the biggest factor in this whole Invest Goa. Yes. Thinking that maybe that is one area where we will be able to help our jobless youth. But situation सांगला तशें, is it really practical in a given scenario when outside labor is cheaper? Are these private industries going to take local labor? And what kind of industries do we want? Yeah, and what kind of industries do we want? Finally, AJ Whelan to a certain extent Pandurang म्हणटा तसो की इव्हेंट सो करून एक environment तयार केला, but whether it is going to benefit Goa will be a huge question mark, because there are so many things which need to be, the environment which is required for industries to come on board, to facilitate their entry into Goa, kind of a support which is required, whether the state is giving that kind of a support. कित्याक हेजे पयलीं industries टाटा बाय बाय म्हणून गेलाय. Industries have actually shown interest in असली हे जाल्या सगळी इव्हेंट जाल्या, पण they have shown interest and they have just exited Goa because they have clearly gone on record saying that the environment is not conducive for industries in Goa. त्याच पॉयंटाचेर किशोर, इंडस्ट्रियल इस्टेटीची जर आमची परिस्थिती पळयली ते थंय तुगेले रडटात. इंडस्ट्रीज बॉडीज म्हणटात की बाबा हें तुमगे सोंसना म्हण आमकां, आनी आमी इन्वेस्ट गोवा म्हणटात आनी येदो व्हडलो दबाजो करतात. तुका दिसता हे खंय तरी पावतले? प्रमोद, एक गजाल हालींच
गोंयचे आदले मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणे हांचो 85वा वाडदीस जालो हय आणि प्रताप सिंग राणे हांणी खऱ्या अर्थान गोंयांत इंडस्ट्रियल क्रांती म्हणजे औद्योगिक क्रांती म्हणटा ती प्रताप सिंग राणेच्या कार्यकाळान सुरू जाली. आता पांडुरंगान वदळ जशें म्हटलें की IPBचे आमी उलोवयाच नाका. IPB ही संकल्पनाच हाडपाचें कारण इट इज इनडायरेक्टली टू एट्रॅक्ट इन्वेस्टमेंट. 50,000 कोटीचे इन्वेस्टमेंट आणि 25,000 जॉब्स अशा पद्दतीचें तेचें टार्गेट आसलें. खंय पावलें तें टार्गेट? कितले कोटी इन्वेस्टमेंट जालें आनी कितले जॉब्स मेळ्ळे? आंकडे दितात तुका सांगता हांव. फटींगगिरी प्रत्येक प्रपोजलाक आपूण इतले जॉब दितलो म्हणून तो आंकडो दिता, तेचे मागीर प्रपोजल पास जाता. प्रत्यक्षान तितल्या जाणांक जॉब मेळटात काय कितें? एकावंटेबिलिटी कसलीच ना. हे जशें सगळ्यांनी म्हटलें तशें हो इव्हेंट, आनी हो इव्हेंट फक्त गोंयांत न्हू, देशभरांत ज्या ज्या राज्यांनी भाजपाची सरकारां आसात थंय अशा पद्दतीचे इव्हेंट, इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव म्हणून व्हडले व्हडले जायत असतात. व्हडले व्हडले उद्योजक थंय येतात, तेंचे व्हडले व्हडले बरे पावरफूल व्हिडियोज येतात, बरें उलोवप जाता त्या स्टेटी बद्दल आनी आमकां इच्छा आसा ह्या स्टेटीन येवन इन्वेस्ट करची अशें एक पॉझिटीव पिक्चर क्रिएट करप आनी तातूंतल्यान लोकांनी तें समाधान मानप, इतलोच तेचो अर्थ. सद्या गरज आसा आमच्या इंडस्ट्रियल पॉलिसीचो रिव्यू घेवपाची की बाबा कितें परिस्थिती आहा, आमकां कसल्या पद्दतीच्यो इंडस्ट्रीज जाय, कसल्या पद्दतीचो वर्क फोर्स आमच्या कडेन आसा. भायरसून मायग्रेट केल्लेले लेबर आतां आमकां गोंयांत उपकारचें ना, कारण ऑलरेडी गोंय पयलींच मायग्रेशनान पॅक जाल्लेलें आसा. सो आसा त्या ह्युमन रिसोर्साचो कसो उपयोग आमच्यान करूं येता. IT सॅक्टराचेर आतां मागीर इतलीं वर्सां आयता IT सॅक्टराचेर कितें जालां. पंतप्रधान गोंयांत येता, तांणी इलेक्ट्रॉनीक सिटी आनी IT हब हांगा सांताक्रूज का चिंबल तेचे फावंडेशन स्टोन पंतप्रधानाच्या हस्ते जाल्ले. खंय जाले ते, खंय गेले प्रोजेक्ट. आनी तातूंतल्या तातूंत आमचो उद्योग मंत्री म्हणटा की आमी परत IT हॅबिटेट दोनापावलचो रिवॅम्प करता म्हणून. अरे त्या दोनापावलच्या IT हॅबिटेटाचेर तुमी कन्वेन्शन सेंटर हाडपाक ऑलरेडी टेंडरूय प्रोसेस जालो आनी सगळो. आतां खंयसून तूं जागो जालो म्हणजे हे न्हिजल्या काय कितें? काय फक्त वयतात चल आयज कोट घाला म्हणी थंय भाशण दिवप, आयज कोट घाला म्हणी थंय हे कितें? इन्वेस्टमेंटाक इंडस्ट्रीजान तो इन्वेस्ट करतलोच, पण हांच्या बोल्सान इन्वेस्ट करपाची गरज पडटा पळय, ना जाल्यार कांय झाला ना. किशोरान आतां तो हाजो जो IPBचो मुद्दो काडला ताजे वयल्यान एक गजाल. IPB वॉज अ सिंगल विंडो. वेन फॉर ईज ऑफ डुईंग बिजनेस जेन्ना तुमी सिंगल विंडो म्हणून इंडस्ट्री खातीर प्रपोज करतात, सिंगल विंडो मिन्स ऑल अप्रुवल एक विंडोंतल्यान. वेरेज कोर्टाक जेन्ना हो इशू गेलो, गव्हर्मेंट इज ऑन रेकॉर्ड इन द हायकोर्ट दॅट IPB इज नॉट अ फायनल अप्रुवल बॉडी. इट इज ओनली अ इन प्रिंसिपल प्रोविजनल. जेन्ना IPB सगळे एक्ट बायपास करता म्हणून इशू जालो, तुम्ही टावन एंड कंट्रीचे सगळ्या पावर आपल्या कडेन हेल्थाचे आपल्या कडेन घेता, फायराचे आपल्या कडेन घेता, लँड रुल्स आपल्या कडेन घेतात सगळे डिपार्टमेंट. हो जेन्ना इशू जालो, कोर्टाक जख मारीत कोर्टा फुडें स्टेटमेंट केलो सरकारान दॅट इट इज नॉट टेकिंग एनी युसर्पिंग एनी डिपार्टमेंट्स पावर, इट इज जस्ट अ इन प्रिंसिपल एग्रीइंग बॉडी. सगळीं अप्रुवलां आशिल्ल्या त्याच डिपार्टमेंटान दिवपाची. IPB कडेन प्रपोजल घेवन गेल्ल्या एका बिझनेसमॅनान म्हाका एक दीस सांगिल्लें दॅट युअर सिंगल विंडो लिड्स टू मल्टिपल डोर्स म्हणून. आनी दुसरी गजाल, दोन गजाली आसात. तिसऱ्यो, रेक्रुटमेंटा खातीर जो प्रेशर येता, हो देश 140 कोटीचो, जगाच्या 20% लोकसंख्येचो, पूण ह्या जगाचे 20% रिसोर्सीस ह्या देशा कडेन ना. ह्या जगाचे फक्त 1.5% रिसोर्सीस ह्या देशा कडेन आसा. म्हणजे कडेन हो 140 लोक खंय वचचो पडलो? ह्या 140 लोकांक हो देश पोसूं शकना, ताका भायल्यांनीच पोसूं जाय. सो स्किलिंग हॅज टू बी नॉट जस्ट इन इंडिया, भायर सुद्दां कसले जॉब लागता ताजे इंडियेक स्किलिंग जावं. आनी तिसरी जी गोंयांक चलता सद्या, गोंया फाटलो जो लेबर मेळावो ताणें इशू काडलो, 5,000 न्ही 500 सुद्दां इंडस्ट्रीचेर तुमी इतले मेळावे करून प्रेशर हाडटा जॉब भरपा करता तुमची ताक ना. तुमी 60,000 भरले, तांकां बेकार उडयले. आनी आतां कितें धरलें जाणा, गव्हर्मेंटाची स्पेंडींग कॅपेसिटी इतली गेल्या, म्हणजे बजेट काटोकाट आसता. रेवेन्यू सॅलरीचेर वता, पावर खर्चाचेर वता, इंट्रस्ट पेमेंटाचेर वता. स्पेंडींग कॅपेसिटी कमी जाल्ल्यान ऑल द रेवेन्यू फंडींग जॉब्स आर बीइंग डन थ्रू CSR. CSR ऑथॉरिटी कित्याक केल्ली? ऑथॉरिटी केली करता CSRाचें काम कितें? द बॅलन्स शीट ऑफ अ कंपनी शूड बी इन प्रॉफीट. त्या प्रॉफिटाच्या 2% शूड बी इन CSR.
तुमी त्या कंपन्यांचे बॅलन्स शीट पळयना, कांय पळयना, तो लॉस आहा प्रॉफिट कित्याक पळयनात. तूं CSR कर म्हणल्यार कर. तूं सगळे इव्हेंट पळय गोंयांत कितें चल्लां तें फाटल्या वर्सभराक ह्यो त्यो कंपन्यो तांकां हाडटात, तांचे कडेन MOU करतात, स्टेजीर उबे करतात आनी त्या रेव्हेन्यूची रस्त्याची आनी वॉटर रिसोर्स आनी PWDची कामां करतात थ्रू CSR. CSR इज मेंट, CSRची मॅन्डेट कितें एज पर एक्ट. बरोबर. इट इज फॉर रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट आनी खंयच तो पयसो घालूंक जायना. तुमी रिसर्च डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट तांचे कडेन करता करता रेव्हेन्यू रिसोर्साची कामां इंडस्ट्री करूंक लागल्यो.